मांद्रे जुनसवाड्यार फर्नांडिसाचे मरणाक जबाबदार दिल्लीचो आरोपी दिपान बत्राचेर खर कारवाई जातली। आपूण स्वता कारवायेचेर नजर दवरून आसा, आमदार जीत उलयलो। आणि ऑलरेडी डे वनाचेर जेन्ना इन्सिडंट घडला त्या टायमा पासून आजून पर्यंत हांव फॉलोअप करीत आहा, घेत आहा। इवन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन कंटिन्युअसली उलयत आसा। तेंच्यांनी एसपी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले, हांवूय एसपी कडेन 2-3दा उलयलो। सो हेच्या विशयी कितें आसलेलें, थोडे कितें मिसअंडरस्टँडींग आसलेले, तेका लागून प्रत्येक गोष्ट हांव 1 to 1 मॉनिटर करी आसलो। आतां तेका ऑलरेडी म्हणजे मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर बी ना, डायरेक्ट मर्डर केस रजिस्टर्ड केल्ली आहा। त्याच प्रमाणे परत पुलीस कस्टडी घेतल्या, जेसी घेतलेली, ती परत पुलीस कस्टडी पुलिसांनी घेवन थरर इन्क्वायरी करची म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट केले। त्या प्रमाणे ते प्रोसेस चालू आहा। त्या गाडयेन त्याची तो जेनी मर्डर केला त्याची आवय आणि बापूय आसले। सो तांकां हाडून कंटिन्युअसली फूल डे बसून तेंचे कडल्यान स्टेटमेंट घेवन सगळो प्रोसेस चालू आहा। जो पर्यंत हेचेर सोक्षमोक्ष लागना तो पर्यंत आमी वोगी बसचे ना। हे कायदेशीर कितें प्रोसिजर फॉलोअप चलतात तेचेर कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करतले, लक्ष दवरतले। मजगती दिपान बत्राक हार्डवर करूंक पुलिसांनी प्रायव्हेट गाडी वापरली काय ना ताचो डीजीपीन एसडीपीओ कडच्यान चौकशी रिपोर्ट मागला। आज फाल्यां रिपोर्ट येतलो म्हूण सुत्रां सांगता। मांद्रे पुलिसेची गाडी खंय एका वेगळ्या कामाक लागून अवेलेबल नाशिल्ली म्हूण खंय प्रायव्हेट गाडी वापरली म्हूण सुत्रांकडच्यान खात्री लायक म्हायती मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।